बागेवून जाकोबाचे चिटीची सुरवात. सगळ्याक शिंपडलेल्या 12 कुळांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नमान करता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे जिन्नस वा ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो असल भावार्थ थीटपण उत्पन्न करता आनी थीटपणाचें फळ म्हणल्यार सोपूडणाय. अशें तुमी सोपूण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दोरयाच्या लारा भाशेन. दोशीं ओडोन सदां ओथीर पावलांनी चलून असल्या मनशा आपूण मागता ते सर्वेस्पोर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक बगूं, आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोन करता तातूंत व्हडवीक बगूं, कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरपाय तिडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस बावून सुकून वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. कनवळायेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे पडचे आदीं हांव चुकलों, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो. तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय. जबाब. कनवळायेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलों. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका उदीक उंच मोळाची तुवेंच शिकयली समूट. जबाब. कनवळायेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणां सर्वेस्परा. म्हजे तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय, पूण तुजे चाकराक भासायल्याय ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. जबाब. कनवळायेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्परा 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 जय जय सर्वेस्परा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा 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 जय जय. जेजू म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्परा 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 जय जय सर्वेस्परा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा 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 जय जय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम फारिजेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थेक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी आपल्या काळजांत तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोंसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदता. नियाळाक आदार. त्या काळार जेजू फारिजेवांचे उत्मीक कुड्डेपणाक लागून संस्कारलो, कित्याक जेजून जायतीं विजमितां आनी मिलाग्र्यो केल्यो, तरी ताणें ताचेर भावाट आनी विस्वास दवरूंक ना. तर आयज तो म्हज्या आनी तुज्या पासत संस्कारता, कित्याक आमचो ओन भावाट आनी दारूण काळजां पळोवन दर फावटी आमच्या जिवितांत आडकोळी येतात तेन्ना देवा लागीं आमी मागता आनी सगळे आमचे प्रश्न कळो नासतना सुटावे जातात आनी आमी ताचेर विसर घालता. कितलेशेच फावटी देवाचे उपकार पर्यान आटावंक विसरता. आमचें मन संवसारी राटवळींनी रेवडोलें आसता तेन्ना आमचें ओत्मीक जिवीत सुफळ करूंक दिसपट्टी मागणी करून बरवसो वाडूया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसा देवाचो हात आमच्या जिवितांत ओळखून घेवन उपकारी जावया.